गोय पाचवेचार दवरपाच्या यत्नाक रान खातें सदांच तेंको दितले अशें मत रानमंत्री विश्वजीत राणेन उक्तायलें। बेरेस्तारा बेती वेरेच्या नौदळाच्या INS मांडवी कॅम्पसान वन महोत्सव मनयल्या उपरांत मंत्री राणे उलयतालो। विद्यार्थ्यांक झाडांचें महत्व पटोवन दिलें, तांकां झाडां रोवपाक उर्बा दिवची आनी आमचे भुंयेचो फुडार आमच्या भुरग्यांच्या हातांत आसा अशें ताणें ह्या वेळार सांगलें। फुडल्या 25 वर्सांचो विचार करून झाडां लावपाची काळाची गरज आसा। दर एकल्यान झाडां लावन तांची जतनाय घेवची असो उलो आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटये हाणें मारला। शेतकी खात्याच्या आदारान कासारपाली आयोजीत केल्ल्या कवाथे आनी कलमां वांटप सुवाळ्यान मुखेल सोयरे ह्या नात्यान दोतोर शेटये उलयताले। ह्या सुवाळ्याक सरपंच पद्माकर मळीक, उपसरपंच त्रिशा राणे, हेर पंच वांगडी तशेंच शेतकी खात्याचे अधिकारी दत्तप्रसाद जोग हाजीर आशिल्ले। आमदार दोतोर शेटये हांच्या हस्तुकी लाटम बारसे पंचायत वाठारांतल्या लोकांक झाडां वाटली। पेडण्यान येवपी थीम पार्काक पेडणेकारांनी खर विरोध केला। पेडण्याच्या लोकांक ह्या थीम पार्काचो कांयच उपेग ना अशें पेडणेकारांचें मत आसा। एके वटेन सदांच उदकाचो उणाव आनी लायटीचो आपालिपा आसतना पेडणेकारांक आपली वीज आनी उदक ह्या थीम पार्काक उदार करपाची ना। मोपाचेर नोकरी आनी लिंक रोडा वेल्यान आदींच सरकारान पेडणेकारांक पिशान काडला। मात आतां पेडणेकार सुजाण जाल्यात आनीक सरकारान आमकां गंडोवपाची गरज ना अशें म्हणीत पेडणेकारांनी ह्या थीम पार्काक विरोध केलो। फाटल्या कांय दिसां सावन सुरू आशिल्ल्या उटंगाराच्या पावसाक लागून गिरी वाठारांतले रस्ते उदका पोंदा गेले। ह्या वाठारांत हुंवारेची स्थिती निर्माण जाल्ल्यान थळाव्यांक तशेंच भायल्यान येवपी लोकांक त्रास सोंसचे पडटात। तशेंच उदक तुंबून उरिल्ल्यान डेंग्यू आनी मलेरिया सारकी दुयेंसां जावपाची भिरांत थळाव्यां मदीं पातळ्ळा। दर वर्सा ह्या वाठारांत हुंवारेची स्थिती निर्माण जाता, देखून थळाव्यांनी सरकारा कडेन बेगोबेग प्रश्नाचो सुटावो करपाची मागणी केल्या। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जुलैच्या 9 तारखेर 75वो स्थापना दीस मनयतात। ह्या दिसा ABVP म्हणजे व्हडली कार्यावळ घडोवन हाडटले। ह्या कार्यावळी वेळार भाजपाचे राष्ट्रीय सरचिटणीस विनोद तावडे हांची खासा उपस्थिती आसतली। इन्स्टिट्यूट मॅनेजर्स ब्रागांजा हॉलांत सकाळी 10 ते दनपारां 2 मजगती ही कार्यावळ जातली।
भौशीक खात्याच्या सुस्त कारभाराक लागून भर पावसान टोंका पणजेची घरां बुडपाक लागल्यात। गटाराचें काम अर्दवट सोडून दवरिल्ल्यान आनीक कांय गटारां नितळ करूंक नाशिल्ल्यान उदक आडावन उरता। ह्या गाळपणाक लागून वाठारांत दुयेंसां पातळपाची भिरांत थळाव्या भितर जावन रावल्या। टोंका वाठारांत आयिल्ली हुंवारा वरवीं परिस्थिती हो स्मार्ट सिटीच्या कामाचो सायड इफेक्ट। वेळ नवी गटारां बांदपाचें काम पुराय करूंक ना, पावस येतकच काम आंगार ओडून कंत्राटदार सुस्त न्हिदल्यात। वेंचणुकेच्या वेळार जायते दारार जाप दिवंक येतात, पूण पावसा वेळार जीण डोक्यांत येता तेन्ना कोण सादी खबर सुद्दां घेना। टोंका रावपी थळाव्यांची परिस्थिती हाची गवाय दिता। पावसाची दुमशेणां चालू आसतना दिवचल शाराक तेंकून आशिल्ल्या वाटादेव गांवांत काल बेरेस्तारा चक्री वादळ जालें। कांय खिणां पुरतेच जाल्ल्या ह्या वादळांत वाठारांतल्या झाडांची पडझड जाली। कुळागरांनी झाडांची पडझड जाली। कालिदास उमरये हाच्या कंपाऊंडाचेर आंब्याचें झाड कोसळ्ळें। कंपाऊंड आनी थंय आशिल्ले स्कूटरीची मोडतोड जाली। ह्या वादळांत आर्थीक लुकसाण सोडल्यार हेर कसलीच वायट घडणूक घडूंक ना। उटंगराच्या पावसान 70 वाठारांत लोकांची जीण विस्कळीत जाल्या। झाडांची पडझड जावन घरांचें लुकसाण जालां। कांय कडेन झाडां रस्त्यार पडिल्ल्यान येरादारी खातीर प्रवाशांक त्रास सोंसचे पडले। न्हंयच्या उदकाची पातळी लेगीत भरपूर प्रमाणांत वाडल्या। बेरेस्तारा सांज वेळार पडिल्ल्या पावसाक लागून लायटीची वायर तुटून लायट नाशिल्ल्यान उदका पुरवणे खातीर परिणाम लेगीत जालो। उटंगराच्या पावसाक लागून पुराय गोंयाक बरेंच लुकसाण जालां। ह्या भर पावसान उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी जीव ओतून काम केल्ले दिसून येता। चोपडे आग्रावाडे वयल्या रस्त्यार पावसाचें उदक भरून येरादारी कोयणी जाताली। ह्या संदर्भात पंचायत वांगड्यांनी मांद्रेचो आमदार जी दारोलकारा कडेन उलोवन हो प्रस्न सुटावो करचो अशी मागणी केल्ली। एका दिसा भितर जेसीपी मागोवन ताणें काम करून घेतले। हे खातीर पंचायत वांगड्यांनी थळावो आमदार जी दारोलकाराचे उपकार आटयले। बेबे कसले खातात? चिकन ना जाल्यार मटण खायात। निरागस बेब्यांचो खून कित्याक करतात अशें म्हणीत जंपिंग चिकन खावपी लोकांक शेतकी मंत्री रवी नायकान बरोच उजरावन काडला।
दुयेंतींनी केल्ले कागाळी वयल्यान भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन दंत महाविद्यालयाच्या 2 नर्शींक निलंबीत केल्यात. बेरेस्तारा मंत्री राणेन दंत महाविद्यालयांत सरप्राईज व्हिजीट दिली तेन्ना कांय दुयेंतींनी नर्शींची कागाळ केल्या उपरांत मंत्र्यान हें पावल उबारलें. मोरगांवच्या शेतकारांक आतां शेतकी विशींची कामां करपा खातीर मडगांव शेतकी कार्यालयांत वचपाची गरज ना. शेतकी खात्या अंतर्गत येवपी सगळ्या येवजण्यांची फॉर्म्स आनी हेर म्हायती मोरगांवच्या क्षेत्रीय शेतकी विभागांत उपलब्ध आसतल्यो अशी म्हायती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिल्या. शुक्रारा कुट्टाळीच्या शेतकी विभागाचें उक्तावण केल्या उपरांत मुख्यमंत्री उलयतालो. SGPDAचे मार्केट नितळ दवरपाक जाय जाल्यार थंय बसपी पसरेकारांनी आतां वाडीव सोपो दिवपाची गरज आसा अशें आमदार दाजी साळकार हाणें म्हणलां. SGPDA मार्केट निवळ करपा खातीर खास कामगार घालचे पडटा. नितळसाण ही सदची जावपाक जाय ताका लागून कामगार लेगीत सदचे लागता. ह्या कामगारांक पयशे कशे फारीक करप असोय प्रश्न ताणें उपरासलो. SGPDA मार्केटांतल्या येता तो सोपो खूब उणो आसा अशेंय मत ह्या वेळार दाजी साळकार हाणें व्यक्त केलें. सावड्डेच्या दत्तवाडी दुधगाळ वाठारांतल्या दत्त मंदिराच्या सभा मंडपाचें काम वेळार जावपाक जाय. काम कशेंच उचरां जावपाक जायना अशी शिटकावणी सावड्डेचो आमदार गणेश गांवकारान कंत्राटदाराक दिल्या. शुक्रारा सावड्डेच्या दत्तवाडी दुधगाळ वाठारांतल्या श्री गुरुदेव दत्त मंदिराच्या सभा मंडपाचे कामाचो शुभारंभ केल्या उपरांत आमदार उलयतालो. वट्ट 49 लाख रुपया खर्च करून सभा मंडप बांदतले. मडगांवच्या रावणफोंड वाठारांत शुक्रारा वजन माप खात्यान बेकायदेशीरपणान खाट तयार करपी गुदामांचेर धाड घाली. अधिकाऱ्यांनी तांच्या गुदामांतल्यान 40 खाटी जप्त केल्यात. डॉक्टर ऑर्थो ह्या कंपनी खाला हो धंदो चालू आशिल्लो. बेकायदेशीरपणान चलिल्ल्या ह्या गुदामांचेर फाटल्या 1 म्हयन्या सावन नदर दवरून आशिल्ले. आयज उक्तें मेळिल्ल्या कारणान आमी ताचेर धाड घाली अशें वजन माप खात्याचो निरीक्षक नितीन पुरुशनान सांगलें.
उटंगराच्या पावसाक लागून मध्यान राती फोंडेच्या आडपय वाठारांतल्या एका घराचेर व्हडलें झाड कोसळ्ळें. हे झाड कोसळिल्ल्यान सुमार 3 ते 4 लाखांचें लुकसाण जालां. फांतोडेर 3 सुमार उजो पालोवपी दळाक ह्या घडणुकेची म्हायती मेळ्ळी. ते उपरांत सकाळच्या 7 ताणें घडणूक थळार धांव घेवन झाड कातरपाक सुरवात केली आनी ते कुशीक काडले. शुक्रारा मुसगळ काकोडेच्या प्रदीप नायक हांच्या घराचेर काजूचे झाड कोसळून सुमार 40,000चे लुकसाण जाले. ही घडणूक सकाळच्या 11 वरांच्या सुमाराक घडली. झाड कोसळिल्ल्यान घराच्या वणटीचे आनी छप्पराचे बरेच लुकसाण जालां. उजो पालोवपी दळाक कळीत केल्या उपरांत ताणें घडणूक थळार धांव घेवन झाडां कातरून कुशीक काडले. स्मार्ट सिटीच्या काळ कामाक लागून टोंका पणजे सावन तांबडे मातयेर वचपी रस्तो स्मार्ट सिटीच्या कामाक लागून परतून एक फावट खणला. हे पयलीं गोमंतक टीव्हीन हो विशय उजवाडाक हाडिल्लो. फाटले फावट असोच रस्तो खणिल्लो आनी पावसाचें उदक वचपाक लागून गटारान पायपां घातिल्लीं. पूण हुंवारा वरी स्थिती निर्माण जाल्ल्यान परतून एक फावट हो रस्तो खणला, देखून तांबडी माती आनी पणजे वाठाराचो संपर्क तुटला. ह्या जाग्यार आतां प्लास्टीक आनी फायबराची पायपां घालून रस्तो सुरळीत केला. ह्या घाळ कामाक लागून थळाव्यांनी सामकी तिडक उक्तायला आनी केन्ना जाग्यार पडटली ही स्मार्ट सिटीची कामां असो प्रस्न थळाव्यांक पडला. उटंगराच्या पावसाक लागून राजबाग काणकोण वाठारांत धोक्याचें वातावरण निर्माण जालां. एके राखणे वणटीक वेरो गेल्ल्यान लोक भिवन दीस काडटात. केन्ना राखणे वणत कोसळत आनी कितें जायत हाचे कांय नेम ना. पळयात लोकांच्या मनांतलो भंय. पावसान केन्ना कितें जायत हाचो नेम ना. रस्त्यान वचपी लोकांचेर केन्ना वायट घडणूक घडत सांगूं येना. तात्पुरतो लोकांच्या सुरक्षे खातीर पुलिसांचो बंदोबस्त करचो आनी काणकोण मामलेदारान बेगोबेग हाचेर लक्ष दिवन वायट घडणूक जावचे पयलीं तोडगो काडचो अशी मागणी थळावे राजबागचे लोक करपाक लागल्या. दुबय मिस इंडिया कॉस्मिक युनिवर्स थारिल्ल्या गोंयचे साची सपना राजेश सावंताक मोपा विमानतळाचेर आमदार जी दारोलकरान येवकार दिलो. मांद्र्याचे साची सावंत मिस इंडिया कॉस्मिक युनिवर्स विजेता थारून तेणें गोंयचें नांव लौकीक केलां. पुराय मांद्रे गांवांत तिचें कौतुक जावपाक लागलां. साची सध्या टॉप युनिवर्स थारला. ते शुक्रारा गोंयांत आयल्या उपरांत मोपा विमानतळाचेर आमदार जी दारोलकरान साचीक येवकार दिलो.
स्मार्ट सिटीच्या अंतर्गत पणजेन भुंयगत केबल्स घालपाचें काम सुरू आशिल्लें. सध्या पावसाक लागून भुंयगत केबल्स घालपाचें काम बंद आसा. मात ही लायटीची केबलां रस्त्यार तशींच पडिल्लीं आसात. वीज खात्याच्या हलगर्जीपणाक लागून कोणाकूय विजेचो धक्को बसपाची शक्यताय हांगा न्हयकारूं येना, असो हुस्को आपाचे फुडारी सिसील रॉड्रिगीजान उक्तायला. उत्तर गोंयांतल्या जनते खातीर खोशयेची गजाल जावन आसा. फाटल्या 3-4 दिसांच्यान पडपी पावसाक लागून आमटाणे धरणाच्या उदकाची पातळी आतां ल्हवू ल्हवू वाडपाक लागल्या. शुक्रारा सांज मेरेन ह्या धरणाची पातळी 47 मिटराच्या लागीं पाविल्ली. सध्या पडटा तसोच पावस आनीक 4-5 दीस पडलो जाल्यार उदकाची पातळी ताकी इतकी म्हणल्यार 50 मिटर इतकी भरपाची आस्त वाडल्या. पावस पडून लेगीत फाटल्या सप्तकांत शेनवारा मेरेन उदकाची पातळी वाडूंक नाशिल्ली. उदकाची पातळी 45.5 मिटर इतकीच आशिल्ली. पर्यटन मळाचेर बेकायदेशीर वेवसाय करपी वेवसायिकां आड खर कारवाय जातली. वेवसायाची नोंदणी पर्यटन खात्या कडेन करूंक नाशिल्ल्यान जायत्या वेळार सरकाराचो महसूल गळटा. जबाबदार पर्यटना सयत पर्यटन मळार काम करतल्या वेवसायिकांनी लेगीत तांच्या वेवसायाची रीतसर नोंदणी करप गरजेचें, अशें मत पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी व्यक्त केलां. भाजपाच्या हुकुमशाहीक तशेंच जुलमी सरकारा आड लढो दिवपाक सगळ्या विरोधी पक्षांनी एकठांय येवन लढो दिवपाची गरज आसा. ताका लागून गोंयच्या समविचारी विरोधी पक्षांनी एकठांय येवचें म्हूण गोंय काँग्रेस समितीक काम करपाक सांगलां, अशी माहिती गोंय काँग्रेस प्रभारी मणिकम ठागोर हांणी दिल्या. गोंय काँग्रेस प्रदेश समितीच्या वांगड्यां कडेन बसका घेतल्या उपरांत ताणें ही माहिती दिल्या.